महाविद्यालयात उच्च शिक्षण घेवपी कांय विद्यार्थ्यांचे स्टायलिश कपडे घालून मिरवप आता बंद जातले। कॉलेजीत येवपी कांय चले चलयो पयशेकार आशिल्ल्यान म्हारग आनी स्टायलिश कपडे घालून येतात, मात तांकां पळोवन आपुणूय अशे कपडे घालचे अशें बाकीच्या विद्यार्थ्यांक दिसता। पूण कॉलेजीत येवपी सगळेच विद्यार्थी आर्थीक नदरेन सक्षम नाशिल्ल्यान सगळ्यांक स्टायलिश कपडे घेवप परवडना। ताका लागून युनिफॉर्म सक्तीचो केलो काय विद्यार्थ्यां मदीं समानतेचें वातावरण तयार जातलें। ताका लागून गोंय उच्च शिक्षण संचालनालयान 12वे उपरांत उच्च शिक्षण घेवपी सगळ्या विद्यार्थ्यां खातीर गोंयांतल्या सगळ्या सरकारी आनी खाजगी महाविद्यालयांनी 2024-25 शिक्षणीक वर्सा सावन युनिफॉर्म लागू करपाक सांगला। डायरेक्टरेट ऑफ हायर एज्युकेशन हांच्यांनी एक म्हत्वाचो निर्णय घेतला विद्यार्थ्यांक लागून। तो निर्णय म्हटल्यार आतां जितल्यो गव्हर्मेंट कॉलेजीस आसात आनी गव्हर्मेंट एडेड कॉलेज आसा ताच्या सगळ्या भुरग्यांक युनिफॉर्म कंपल्सरी केला। त्यांनी एक सर्क्युलर काडला, त्या सर्क्युलरान अशें म्हटलेलें आसा की हे युनिफॉर्म जे आसा ते ह्या शैक्षणीक वर्साक म्हणजे 2024-25 ह्या वर्साच्यान हे युनिफॉर्म जे आसा ते प्रत्येक गव्हर्मेंट कॉलेज आनी गव्हर्मेंट एडेड कॉलेज आसा हांकां लागू जातले। तितून त्यांनी अशें म्हटलां की गव्हर्मेंट कॉलेजीस आसा तांकां हो सुटावा की खंयच्या प्रकारचे युनिफॉर्म्स तांकां जाय, खंयचे कलर आसतले, खंयचो पॅटर्न आसतलो हो त्या कॉलेजींनी ठरोवपाचो। युनिफॉर्म भुरग्यांक आपल्याक शिवून युनिफॉर्म घालूनच कॉलेजीन येवपाचें अशें डायरेक्टरेट ऑफ हायर सेकंडरी हांच्यांनी ठरयल्लेलें आसा। हे डिसिजन घेवपाचें कारण म्हटल्यार एक शिस्त आनी एक सिस्टम प्रत्येक कॉलेजीन लागू जातली। ज्यो कांय गजाली घडणुको घडतात कॉलेजी भायर स्टुडंट्सां मदीं किंवा स्टुडंट्सांक बऱ्यो न्हू असल्यो गजाली ज्यो घडटा त्यो गजाली घडच्यो न्हू आनी एक शिस्त लागची भुरग्यांक आनी तेचो परिणाम जो आसा तो अभ्यासाचेरूय पॉझिटिवली परिणाम जावचो ह्या खातीर ही जी युनिफॉर्म जे आसा युनिफॉर्म पॅटर्न प्रत्येक कॉलेजीन लागू करपाचे निर्णय डायरेक्टरेट ऑफ हायर एज्युकेशनान घेतलेलो आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।